कीर्तन 139. देव सर्व जाणार. सर्वेस्परा तुवें म्हजी परीक्षा केल्याय आनी तूं म्हाका वळखाताय. हांव केन्ना बसता आनी केन्ना उठता तें तूं जाणाय. पयसतावन म्हजी चिन्नां तुका कळीत आसात. हांव चलतां की आड पडटा तें तूं पळयताय. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुका कळीत आसात. म्हजे जिबेर उतार आजून ना तरी तूं सर्वेस्परा तें सारकें जाणाय. फाटल्यान आनी मुखल्यान तूं म्हाका वेडो घालताय. तुजो हात तुवें म्हजेर दवरलाय. असली विस्मीत जाणवाय म्हज्या गिन्याना भायर. ती इतली उंच म्हज्यान ती आटापूंक जायना. तुज्या आत्म्यांतावन हांव खंय म्हूण वचूं. तुजे मुखलो हांव खंय म्हूण फळाफळ घेवं. सर्गार हांव चडान जाल्यार थंय तूं आसाय. पाताळांत हांव आड पडान जाल्यार थंय तूं आसाय. फांत्याचे पाकाटे लावन हांव उबान जाल्यार, दर्या पलतडे वचून हांव वस्ती करीन जाल्यार, थंयसरी तुजो हात म्हाका चलोवन व्हरतलो आनी तुजो उजवो हात म्हाका घट्ट धरतलो. काळोख म्हाका लिपोवन दवरूं आनी रात म्हाका वेडो घालूं अशें हांव सांगीन जाल्यार, तो काळोख लेगून तुका काळोख न्हय आनी रात दिसा परे परजळटा. म्हजे अंतरंग तुवें घडलाय. म्हजे आवयचे उदारी तुवें म्हाका विणलाय. तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय. देखून हांव तुका अर्घां दितां. विस्मीत तुजी कृत्यां हें हांव खरेंच जाणा. गुप्ती म्हजी आकारणी जाली तेन्ना, पृथ्वेचे गुंडायेंत म्हजे विनाप जाले तेन्ना म्हजी घडावळ तुका गुपीत नातली. आकारावीन आसलेल्या म्हाका तुज्या दोळ्यांनी देखलो. सगळे म्हजे दीस तुज्या पुस्तकांत बरोवन आसले. तांचो आरंभ जावचे आदींच ते निर्धारीत केल्ले. तुजी चिन्नां म्हज्या गिन्यानाक कितली कठीण, ती कितली अगणित. हांव ती मेजीन जाल्यार ती रेवेंप्रास चड आसात. शेवटाक हांव पावान जाल्यारी तुजे सवेंस हांव आसतलो. खोट्या मनशांक तुवें जिवीशी मारलें जाल्यार कितलें बरें जातें. जुलुमी मनशानो म्हजे सरशिले पयस सरा. विकटायेन ते तुजे विशीं उलयतात आनी तुज्या येवजण्यांची ते पर्वा करिनात. तुजो द्वेश करतल्यांचो हांवी द्वेश करता न्हय. तुजे रूप राडतात तांचो म्हाका कांटाळो येता न्हय. भिरांकूळ द्वेशान हांव तांचो द्वेश करतां. ते म्हजेय दुस्मान म्हूण लेखतां. देवा म्हजी परीक्षा कर आनी म्हजे काळीज वळखून घे. म्हजी तपासणी कर आनी म्हजी चिन्नां वळखून घे. हांव वांकडे वाटेन चलतां की म्हूण पळय आनी ससनाच्या जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हर. आमेन.